कर्नाटकांतली बीजेपी फुट्टा। आदलो मुख्यमंत्री आणि भाजपाचो फुडारी BS येडियुरप्पा 9 नोव्हेंबराक भाजपा सोडटा। येडियुरप्पाक कर्नाटक जनता पार्टी काडटा। आपूण 9 नोव्हेंबराक भाजपा सोडटलो आणि 10 तारखेर नवो पक्ष जाहीर करतलो अशें येडियुरप्पान कर्नाटकांत मिडियाक उलोवन दाखयला। कर्नाटकांतली येता ती विधानसभा वेंचणूक आणि लोकसभा वेंचणुकेक येडियुरप्पान भाजपा फोडपाची घोशणा करून मोठे आव्हान दिला। कर्नाटकातलो भाजपाचो फुडारी, आदलो मुख्यमंत्री आणि इतली वर्सां कर्नाटकात भाजपाचो गड सांबाळपी BS येडियुरप्पा भाजपा सोडटा। 9 नोव्हेंबराक आपूण भाजपा सोडटलो आणि 10 नोव्हेंबराक नवो पक्ष जाहीर करतलो म्हूण येडियुरप्पान मिडियाकडेन उलोवन दाखयला। कर्नाटक जनता पक्ष म्हूण तो नवो पक्ष काडटा। भाजपाच्या नेतृत्वान पोकी उतरां दिवन फटयला म्हूण येडियुरप्पा भाजपा सोडपाच्या निर्णयाचेर पावला। आता आपल्याक पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष करता म्हणलो वा मुख्यमंत्री करता म्हणलो तरी फाटी सरचो ना अशें ताणें स्पश्ट केलां। मंगळारा 6 तारखेर ताणें आपल्या समर्थकांचो महामेळावो थारायला। कर्नाटकातले बेकायदेशीर मायनिंगांत येडियुरप्पा आणि ताचे नात्यांतले लोक घुसपल्यात म्हूण थंयच्या लोकायुक्तान येडियुरप्पाचेर आरोप घाल्या उपरांत येडियुरप्पाक मुख्यमंत्री पदावयल्यान देंवचो पडिल्लो। कर्नाटकात विधानसभा वेंचणुको लागीं आयल्यात। लोकसभा वेंचणुकूय वर्स 1.5 वर्साचेर तेंकल्या। अशें आसतना भाजपा सोडपाची घोशणा करून येडियुरप्पान भाजपाक कर्नाटकात मोठें आव्हान दिलां। पक्ष फुटचो ना म्हूण भाजपान यत्न चलयल्यात, मात येडियुरप्पा फाटीं सरपाचे तयारेंत ना। ब्युरो रिपोर्ट, उडण मिडिया। वजन आणि माप खात्यान वेर्ण्या उद्देगीक वसणुकेत एके कंपनीच्या वेअर हाऊसाचेर धाड घालून 30 लाखांचे सामान जप्त केले। शुक्रारा सकाळी ही धाड घाली। जप्त केलें तें सगळें सामान इलेक्ट्रिकल आणि एंकर कंपनीचे। वजन आणि माप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सामानाचेर उत्पादनाची तारीख, ताजो प्रेस हे सारकेले गजालींची माहिती नाशिल्ली। खात्यान सुमार 30 लाखांचे सामान सील केलां। शुक्रारा सकाळी वेर्ण्या उद्देगीक वसणुकेंतल्या वेअर हाऊसात ही धाड घाली। जप्त केला ते सगळें सामान इलेक्ट्रिकल आणि एंकर कंपनीचे। वजन आणि माप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सामानाचेर उत्पादनाची तारीख, ताचो प्रेस हे सारकेले गजालींची माहिती नाशिल्ली। खात्यान सुमार 30 लाखांचे सामान सील केलां। खापो गुन्यांवकार आशफाक बेंगरे कळंगुटे पुलिसांनी बिरेस्तारा अटक केली। मुंबयच्या एका कोर्टान बेंगरेचेर अटक वॉरंट काडिल्लें। फाटले कांय म्हयने तो लिपून भोंवतालो, ते खातीर मुंबयच्या कोर्टान ताचे अटकेचें वॉरंट काडिल्लें। महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत कितलेशेच गुन्यांवाच्या केसींनी बेंगरे घुसपला म्हूण तो थंयच्या पुलिसांक आनी कोर्टाक जाय। Upon information, we have taken in custody one Ashfaq Bengre. There was earlier a warrant issued against him for non-appearance in Bombay court, and he was also not appearing at MAPSA earlier. Upon receipt of information, we have taken him in custody. We are interrogating him in property offences registered at Kalangur police station. One Vinay Hardlankar alias Fadinga, who was previously arrested in theft cases, was caught red-handed while trying to escape with a cash amount of rupees 400 and a Samsung mobile. घेऊ एक विसव।